आता सध्याच्या परिस्थितीत म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय, तुम्ही म्हजे कडल्यान 12 रुपया पर स्क्वेअर मिटरान जमीन घेता आणि तुम्ही आता 18,000 मिनिमम बेज प्राइस दवरून विकूंक सोदता. सो तुम्ही प्रॅक्टिकली धंद्यान आसा. तुम्ही काय अशें पब्लीक वेलफेअरान ना. सरकाराचें काम कितें? पब्लीक वेलफेअर करपाचें. तुम्ही 12 रुपयांनी घेवप 25 वर्सां अशेंच दवरप जमन्यो आणि मागीर 18,000 बेज प्राइस करून विकप. हें कितें? हो खंयचो न्याय? म्हणून आमी डिमांड घातला, तुमकां जर हावसिंग बोर्ड हाडपाकच जाय पयली ही जमीन लोकांची परत दिया. कित्याक सांगता? 1,26,000 स्क्वेअर मीटर ही जमीन एक्वायर जाल्ली ह्या आमच्या लोकांची, पांजरगणीच्या लोकांची. तितूंतली 25,000 काडून ताणें अशीच एकट्याक मेकळी सोडली. ती जर सोडूंक जाता आनी ते विजिलन्सान आसा. मुख्य म्हणटा तें हांव सांगपाक विसरलो. हें प्रकरण तेन्ना हांवेंच रेफरन्स करून विजिलन्सान दिल्लें आनी विजिलन्सान तेजेर चवकशी जाल्ली. ती आतां दांबली. आता तुम्ही जे सांगता हावसिंग बोर्डान कितें हायकोर्टाक गेल्या हें गेल्या ती कोणाक खबर ना. दिस इज बिहायंड द बॅक ऑफ द पीपल. हो लोकांचो डिमांड. म्हणून एक शिष्टमंडळ आमी इवन ह्या सीएमाक मेळटले. ह्या चीफ मिनिस्टराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदतां, तुजे ह्या गांवा कडेन नाते आसा. तूं ह्या गांवांत येवपी वचपी सदांच. हें जावपाक दिवपाक जायना. ते सगळे आड्या हिंगा बरे भशेन करया. तितून फक्त एक आमचो ग्राउंड पड्या, पांजरकोण रिक्रिएशनल सेंटर म्हणटा तेजो ग्राउंड आहा पळय आमगेलो इतलो वर्सांचो, तो ग्राउंड सांबाळ्या आनी तो आमी उजा करतले आनी सगळ्या भुरग्यांकूय उजा करपाक दिया. एकदम बरी आयडिया म्हणली. हितू एश्युरन्स दिता आसतना सडनली हें कितें जालें म्हणून म्हाका समजना. आतां आमच्या भुरग्यांनी फुडाकार घेतला. आमी आसतले आनी एकूच सांगत हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान गरज पडल्या आमी थिंगा हंगर स्ट्रायक पावंक करतले. कित्याक आमच्या गांवांक इजी जोड दिनाका. आनी पयलीं सद्याक आमी एक्सपोज करूंक सोदताय हो कोण आहा तो हेज फाटल्यान. कित्याक हो जेन्ना बाबू आजगांवकार मिनिस्टर आसलो तेणें फातर घालपाक गेलो थिंगा. दोंगर वयरसून येता चल मरे सायडीक थिंगा दोंगर कातून कितें केलें तें थिंगा व्हडलो प्रोजेक्ट हाडपाक केलो. आतां थंय ते रस्त्याचे सकला थंय शेतां पुरोन आतां सगळे हे येयले गॅरेज येयले आनी कितें येयलें आनी एक इस्कॉल आनी येयला आनी हायवे वयता तसो थिंगसून ब्रिक्सून दुर्ब्या शेतांतल्यान बाळ्ळी पुलीस स्टेशना फाटल्यानसून हायवे वयता. हो आमचे कुंकळकार लोकां सायडीक रावल्लो पयलीं आनी तेणें हो एक खंयचे भारतीय एअरटेल म्हण कितें प्रोजेक्ट येतालो तो बंद केल्लो. लोकांक नाका म्हण, आमगे गांवच्या लोकांक नाका म्हण. आतां सडनली हो वयर येयला. लोकांक तरी कांय खबर ना, पूण म्हाका जाल्यार खबर आसा 3 म्हयने पयलीं म्युन्सिपालिटी बी बोवाळ जालो तो. आतां म्हाका दिसता लोकल कावन्सिलरान बी हे लोकांक सांगपा जाय बाबा हिंग कितें येता तें. हिंग एक वस्ती येता काय हिंग घाटे आण घालता ते. लोकांनी हिंगा हावसिंग बोर्ड बंद केल्लो आनी सांगिल्लें की इन्स्टिट्यूशनल हब करचो म्हणून. सो आज एड्युकेशनल जर हब हिंगा करता जाल्यार तो कांय प्रमाणे लोकांक फायदो जातलो. हें आयज लोकांक कळ्ळा. सो हेका लोकांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन घेतला.